आता पळोवया म्हापशेच्यो कांय खबरो। म्हापशा बाजारात अतिक्रमण हटाव मोहिमेक म्हापशेच्या बाजारकारांनी विरोध केलो। शॉपाच्या भायर लायिल्लें सामान उखलता जाल्यार शॉपाच्या भायर भाजी फळां घेवन बसतल्यांकूय उखलचे म्हूण तांचो आर्ग्युमेंट। जेन्ना ऑफिसरान आयज धडक कारवाई केली इन्स्पेक्टरान म्हापसा म्युनिसिपालिटीच्या, तेतून तेणें शॉपकिपरांचेरूच हात घातल्यामुळे आमकां दिसता की हो खंय तरी म्युनिसिपालिटीन वेपाऱ्यांचेर राग काडपाचो प्रोसेस केलो काय कितें, म्हणून आमी सगळे वेपारी सगळे जमले, आमी ऑफिसराक थांबयले, आमी मागणी केली की तुजो इंजिनियर खंय, तुजो एओ खंय, तुजो चीफ ऑफिसर खंय, आफय तांकां म्हणलें। आनी त्या काळान कोणाचेच फोन लागना जाले। एक्चुअली मार्केटान ड्रायव्ह घेताना खंय तरी कोण तरी डेप्युटेड जेई किंवा सीओ किंवा एई कोण तरी आसूंक जाय आसलो, कोणूच ना म्युनिसिपालिटीच्या हेचेर। मागीर आमी रिक्वेस्ट केलो आमचो म्हापशेचो प्रथम नागरीक रोहन कवळेकराक मार्केटान येवचो म्हणून। 5 मिनटांनी रोहन आयलो, आमकां बरें दिसलें। रोहनान त्या प्रमाणे डायरेक्शनूय दिलें की ही ड्रायव्ह इमिडिएट घेवच्या पेक्षा तेजी जी इंटरप्रिटेशन आसा ती ऑफिसराक पयलीं समजपाची गरज आसा म्हणून। बोवाळ जाल्ल्यान म्हापशेचो नवो नगराध्यक्ष बाजारांत पावलो। आता तेज्या प्रमाणे फ्रेश ऑर्डर चीफ ऑफिसरा कडेन उलोवन ती ड्रायव्ह चालू करतली, पण सिस्टम येतलीच मार्केटान, कारण तेंचो रिक्वेस्ट हा लोकांचे कॉमन पीपल जे मार्केटान येतात, जे गिरायक म्हणून येतात, तेंचो रिक्वेस्ट हा की आमकां चलोवंक मेळना, आमकां सारके ओपनली मुवमेंट करपाक मेळना। तेन्ना तेंचो विचार जातलो आनी शॉपकिपरांचो विचार जातलो, स्ट्रीट वेंडरांचो विचार जातलो, सगळ्या मार्केटाचो विचार जावन ही ऑर्डर इश्यू करतली। म्हापशा बाजारात फाटल्या वटेन नालो साफ करतना मोडपाक तेकिल्ल्या मटन शॉप बिल्डिंगेची वणत कोसळ्ळी। मटन शॉप शिफ्ट करून बिल्डिंग परत बांदची म्हूण शॉपवाले मागतात। 10 एकरांक अशें पडपाचें, 12 अशें व्हडलो आखपात जावपा जाय, खूब लोकांक मार बसपाचें। म्युनिसिपालिटीन आमकां टेम्पररी शिफ्ट करता म्हटलेलें, कितें अजून आमकां शिफ्ट करूंक ना। पयलीं आमकां टेम्पररी शिफ्ट करूनी मागीर केन्ना बांदता ते बांदनी आनी करूनी तांकां। त्या वेळार आमकां धंदो करूंक मेळटा ना हांगासर, कित्याक केन्ना कोसळ्ळा ते नेम ना हेचो, सारकें फावंडेशन हाल्लेलें आहा, सगळे डेंजर जावन पडला। आतां फट करून वयले पडत जाल्यार माना हेजे उपरांत काम करता आसतना कितें करपाचें मागीर? आतां आमकां शिश्टो एक जायना। आतां आमचे मासां बिसां येतली 2-2 गोरवांची आमचे मास येता। आतां पब्लीक रावता, पब्लिकाचे वयर पडले जाल्यार कोण जबाबदार ताचेर? आतां सरकार एक्शन घेवपाचें। म्हापशा बाजारात शॉपां फोडपाच्या चोरांचो यत्न फसलो। चोर 2 शॉपांनी घुसले, मात कांय चोरूंक पावले ना। वयल्या पत्र्यांतल्यान भितर सरून चोर शॉपांनी देंवले। मार्केटान खंय पुलीस पेट्रोलिंग जाय। आतां प्रत्येक म्हणजे अशें लायनीक एक 2 जाण अशें सोडपाचें तेंच्यांनी गाडयेन, पेट्रोलिंग करपाचें डेली रातचे 2 बिनाक एक तीक मारीत जाल्यार कारण सकाळची मेन सकाळची आसता 4:30 5 हो टायमाच्या दरम्यान ते एक फेरी मारपाची। गल्लो काडलो भितले सीसी कॅमेरा ना हे काडले हांगा दवरले आनी हांव सकाळी आनी चोडो येयलो, दार उगडले जाल्यार हे सगळे हांगा आसा। वयर मातशें प्रॉब्लेम जाता, वयले आमकां कितें तरी करूंक जाय। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टी। ONGC देहरादूनान ऑल इंडिया व्हॉलीबॉल चॅम्पियनशीप सर्त जिखली। फायनलीत तांणी यजमान कुंकळे युनियनाक हरयले। तिसरे सुवाती खातीर जाल्ले मॅचीत हरियाणा पुलिसांनी पंजाब पुलिसांक मारले। सर्त कुंकळे ग्राउंडार जाली। Point to Kunkale Union Goa.
Could we hear it louder? The match was it was a well contested match today. It was one-sided because we won by 3-0. Our player played excellent game. They didn't give the room to the opponents. And won easy. Total in team, I think individually they are good players, but could not combine themselves. They could not combine. What was the reason for that? Reason is they belong to the different places and were combined their own. They don't have the combined practice. That's why sometimes such team become combined easily, sometimes it doesn't. I'm very happy that Khopoli Union, the club from Khopoli, has successfully conducted this 4th All India Volleyball Tournament. In the state of Goa, I think there's no other tournament of this magnitude and scale. And I'm surprised that the Goa Volleyball Association has not been seen here, and it's in fact the association that has to take this sport forward. We try our best, and volleyball was a glorious sport in Goa, and we are doing our best for volleyball. I think somewhere something is missing, and I appeal to all concerned, particularly the volleyball lovers and the association, to come forward, assist us in strengthening this tournament further. In future, I think it's growing. It's everybody. In the last 4 years, if you see the kind of crowd that comes, it's really fantastic. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नाईक. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.